Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. नमस्कार आणि येवकार तुमकां या पत्रकार परिशदेक एक खासा हो महामारीचो काळ या पॅन्डेमिकाक लागून वेगवेगळ्यो गजाल्यो घडत आसात आणि तातूंत भितरच गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन तांणी एक निर्णय घेतलो गेल्ल्या आठवड्याक की 10वीची जी परीक्षा हा बोर्डाची 10th एक्झामिनेशन्स ते ह्या वर्सा घेवपाचे ना आणि एक सिस्टम वर्कआउट करतले ज्यातूंतल्यान भुरग्यांक गुण नाजाल्यार मार्किंग जातले भुरग्यांचे. त्याच बरोबर पयर तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांणी सांगलें की ह्या वर्साक 12वीची दॅट इज 12th स्टँडर्ड एग्जाम बी घेवपाचे ना आणि ताजेर बी वील वर्कआउट समथींग. आमी फाटीं पत्रकार परिशद घेवन गोवा बोर्डाक कॉशियस केल्लें की ही ज्यो तुमी मॉड्युलिटीज वर्कआउट करतात त्यो मातश्यो बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स आसपा जाय, तातूंत भितर जाणकाराचें मत घेवपा जाय, कित्याक कशें जावपा नजो अशी शिटकावणी दिल्ली तांकां. आज परतून एकदां दुसरी शिटकावणी गोवा बोर्डाक ह्या संबंधान दिवपा खातीर हांव आनी म्हाजो उपाध्यक्ष गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो बाब दिलीप प्रभुदेसाय सीएमान त्यो अनाउन्स केला. दिस इज एंटायरली डोमेन ऑफ गोवा बोर्ड आणि गोवा बोर्डा भितर अप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी आसात, एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल आसा, जनरल काउन्सिल आसा. इनफॅक्ट तांणी डिसिजन ईसीन घेतिल्लें एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलान आणि आय नो दॅट की इट इज ऑल्सो रॅटिफाईड बाय द जनरल काउन्सिल ऑफ गोवा बोर्ड रिगार्डिंग 10th स्टँडर्ड एक्झामिनेशन. I do not know about the 12th standard, but 10th standard, it is the decisions taken by Goa board have been ratified by the general council, which is the highest decision making body of Goa board. So आमकां दिसता की त्या दृश्टीन तांणी पावल मारची हे मुखाल्ले लिगॅलिटी दिवपाचो इशू आसा तो इमिजिएटली दिवपाचो. सेम एड्युकेशन मिनिस्टर आहा न्हू. हय, सीएम एड्युकेशन मिनिस्टर ते कांय न्हू थिंगा. ना गोवा बोर्ड इज ऑटोनॉमस बॉडी. Otherwise there will be no legal sanctity for all this what they are doing. Legal sanctity aswana there. So it is up to the CM now to call upon the board chairman and to advise him to move the file and get the necessary steps taken. प्रशांत बाबान सांगलें तशें ही जी कॅन्सलेशन केल्या 10वीची आणि 12वीची परीक्षेची ताका लीगल सेंटिटी कितें आसा, कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी कितें आसा हो प्रश्न आसा. 43,000 भुरग्यांक जी 10वीची 23,000 भुरग्यांक 10वीची आणि 20,000 भुरग्यांक 12वीची ज्यो सर्टिफिकेट्स मेळटल्यो त्यो सर्टिफिकेट्स लिगली व्हॅलिड आसतल्यो काय ना हो प्रश्न आमकां खूब व्हडलो दिसता आणि आमकां हे गोंयच्या भुरग्याचो फुडाराक कांयच ताका त्रास जावपाक जायना हाचे खातीर आमी मागतात की गोंयच्या गव्हर्नमेंटान स्टेप्स घेवचे आणि इमिजिएट स्टेप्स घेवचे. तशें पळयल्यार एक्चुअली गोंयचे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंट हांचो हे एक्झामी कॅन्सल करपाक किंवा घेवपाक हातूंत कसलोच रोल ना. सीएमान येवन टीव्हीचेर अनाउन्समेंट केले किंवा ट्विटराचेर ट्वीट केले आसत, पूण एक्चुअली द गोवा बोर्ड इज एन ऑटोनॉमस बॉडी and the Goa board has to take these decisions. Goa board has to announce these decisions. त्या खातीर बोर्डाचे चेअरमॅनाचेर एक भयंकर मोठी जबाबदारी येता आसा की ताणें पळोवपाक जाय की ज्यो सर्टिफिकेट्स ताजो बोर्ड इश्यू करतले मुखार हे 10वीच्या भुरग्यांक आनी 12वीच्या भुरग्यांक त्यो सर्टिफिकेट्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लायफ व्हॅलिड आसपा जाय आनी ह्यो व्हॅलिड आसपा खातीर ताका लीगल सपोर्ट लीगल बॅकिंग जाय. आतां एक म्हत्वाचें हांगा हालींच एक घडलें म्हणटा तें गोवा युनिव्हर्सिटीन जेन्ना एग्जाम्स कॅन्सल केल्यो पोस्टपोन केल्यो जे कितें केल्यो ते करचे पयलीं तांणी एक स्पेशल ऑर्डिनन्स काडलो. आतां गोवा युनिव्हर्सिटीचे एक्टान अशी प्रोविजन आसा की युनिव्हर्सिटीचे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलान ऑर्डिनन्सीस काडपा जाता टू एमेंड ऑल दीस टू रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स घेवपाच्यो ना कितें ह्यो पावर्स एक्टा भितर एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलान दिल्ली आसा आनी ते प्रमाणे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलान एक स्पेशल ऑर्डिनन्स काडलो relating to the conduct of academic programs during the COVID-19 pandemic specific, so that जे कितें एक्शन्स ते घेतले पॅन्डेमिका खातीर ते सगळे लिगली व्हॅलिड जातले. आणि हो ऑर्डिनन्स जो काढला तो ताणी रिट्रोएक्टिव्ह म्हणजे ऑपरेशनल फ्रॉम 15th March 2020 केला.
सो 15 मार्च 2020 नंतर जे किती डिसिजन्स युनिव्हर्सिटी घेता रिगार्डिंग एक्झामिनेशन्स आर ऑल लिगली वॅलिड, वेदर इट इज कॅन्सलेशन, पोस्टपोनमेंट ऑर रिव्हिजन ऑफ असेसमेंट, म्हणजे इंटरनल एक्झाम्स वॉट एव्हर इट इज. आता अशी टायपचे कितें गोवा बोर्डान करपा जाय आशिल्लें आनी करूं ना. तांकां दिसलें की कितें तरी एक सर्क्युलर काडलो, एक नोटिफिकेशन केलें, पण जातलें, जायना, आमच्या मतान जायना आनी आमी जे लिगल एक्सपर्टाक कन्सल्ट केला तांच्या मतान जायना. गोवा बोर्डाची एक्टांतय असो कसलोच प्रोविजन ना की ज्यो एग्जाम्स घेवपा जाय म्हणून एक्टा बरयल्ले आसा ताजेर कितें रिव्हिजन करपाची गोवा बोर्डाचे खंयच्याच कावन्सिलाक पावर्स ना. सो उरता एकच उपाय म्हणटा तो हाजेर एक्ट एमेंड जावपा जाय. सो गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन एक्ट जो आसा 1975 तो एमेंड जावपा जाय. सध्या असेंब्ली सेशनान ना, तो एमेंड जावपाक शकना. म्हणून इमिजिएटली गोवा गव्हर्नमेंटान, मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली ऑर्डिनन्स प्रोमल्गेट करपाची गरज आसा. ती ऑर्डिनन्स गव्हर्नरा कडल्यान सायन करून घेवपाची गरज आसा आनी ताची मागीरच जे कितें पळय एक्शन ते घेतात रिगार्डिंग द एग्जाम्स, रिगार्डिंग कॅन्सलेशन, रिगार्डिंग रिव्हिजन ऑफ असेसमेंट मोडॅलिटीज, रिगार्डिंग इश्यूइंग सर्टिफिकेट्स, इवन सर्टिफिकेट्स ते इश्यू करतात ते लीगल जातले, हे सगळे केले जाल्यारच. सो आमचो डिमांड आसा की इमिजिएट गोंयच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळपा खातीर मुख्यमंत्र्यान इमिजिएट एक्शन घेवन हो ऑर्डिनन्स प्रोमल्गेट करपाची गरज आसा. हो ऑर्डिनन्स जर प्रोमल्गेट जालो ना जाल्यार ह्या भुरग्याच्या फुडारा बद्दल आमी काय सांगता, म्हणजे एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क उबो जालो. सो आमची मागणी आसा, आमी रिक्वेस्ट करतात पयली इव्हेंच्युअली आमकां डिमांड करची पडटलें जर मिनिस्टरान सीएमान आयकलें ना जाल्यार की हो ऑर्डिनन्स प्रोमल्गेट करपाचे स्टेप्स इमिजिएटली घेवचे आनी कितेंय शॉर्टकट ताणें सोदचें न्ही विच वील पुट द फ्युचर ऑफ दीस स्टुडंट्स इन डेंजर. गोवा बोर्ड अस्तित्वात आयलो 1975 एका खास कायद्या अन्वये तो अस्तित्वात आयलो. ताचे पयले वी वर पार्ट ऑफ पुणा बोर्ड. गोंया भितर संपूर्ण पुणा बोर्डाचे राज्य चलताले, म्हणल्यार त्या पुणा बोर्डाचे एक्झाम दिताले. 1975 सावन गोवा बोर्ड अस्तित्वात आसा आनी गोवा बोर्डाचो हो कायदो करतना तेन्नाच्या जाणकारांनी ज्यांनी हो केलो तांणी केन्ना तरी एक पॅन्डेमीक जातलें, केन्ना तरी महामारी जातली हें चिंतूंक ना आनी ताका लागून त्या गजाली खातीर तांणी बोर्डाच्या जो एक्ट आसा, कायदो आसा तातूंत भितर प्रोविजनय बी करूं ना कांयच. ताका लागूनच आज जेन्ना बोर्ड निर्णय घेता की 10वी आनी 12वीची विचार प्रायम एक्झामिनेशन्स ज्यो कॅन्सल करपाचो निर्णय घेता तेन्ना ताजे खातीर गोवा बोर्डाच्या कायद्या भितर कितें प्रोविजन आसा काय कितें, हो आमचो प्रश्न आसा गोवा बोर्डाक. गोवा बोर्डाचो जो कायदो सेक्शन 25 आनी 29, 25 and 29 आर नॉट क्लियर ऑन दीस. तातूंत भितर कांयच क्लॅरिटी ना. गोवा बोर्डाच्या फुल कायदो जो आसा तातूंत भितर कांयच क्लॅरिटी ना. गोवा बोर्ड म्हणटा की कंपल्सरी 10वीची परीक्षा आनी 12वीची परीक्षा बोर्ड घेतलो आनी दे वील सर्टिफिकेट दितले म्हणून भुरग्यांक. पण हाजे खातीर कॅन्सल करून ह्यो खासा एक्झामिनेशन्स ऑर मार्किंग करून पयलीं जाल्या त्या एक्झामी प्रमाणे हाका कसलेंच प्रोविजन बोर्डाच्या हातूंत भितर ना, कॅन्सल करपा भितर ना. न्यू मार्किंग स्किम्स जी केला ताजे खातीर बी बोर्डाच्या हातूंत भितर प्रोविजन ना. सो ताका लागून आमी मागतात गोवा बोर्डा कडेन की घडये तांकां दिसत की एक नोटिफिकेशन काडलें, एक गॅझेट पब्लिकेशन केलें की हें जाल्यार जावपाक शकता म्हण, पण वीच अकॉर्डिंग टू अस आनी जाणकारांच्या मतान हें बरोबर ना. म्हाका दिसता की गोवा बोर्डान हो विशय सारको बरे तरेन हाताळपाक जाय. तांचे कडेन लॉ सेक्रेटरी जावं राज्याचो एडवोकेट जनरल अशा जाणकार कायदेतज्ञ माने वचपाक जाय. कित्याक दीस इज नॉट अ सिंपल थिंग. कित्याक जवळ 23,000 भुरगे 10वीच्या परीक्षेक आनी 20,000 जवळ भुरगे 12वीच्या परीक्षेक, म्हणल्यार 43,000 भुरग्यांच्या भवितव्याचो हो प्रश्न आसा. आनी गरज पडटा जर जायत गोवा बोर्डाक ह्या प्रश्नाचेर जाल्यार तांणी खासा ऑर्डिनन्स काडून हो विशय जाग्यार घालचो अशी आमची मागणी आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्ष मागणी करता सरकारा कडेन जावं गोवा बोर्डा कडेन, गोवा बोर्डा कडच्यान सरकारा कडेन येयली की खासा एक ऑर्डिनन्स काडचो हेजे खातीर आनी ही मांडावळ करची. तुमी एखादे जर शॉर्टकट रूट घेवपाक गेले, हाजे पयलीं तुमची खुन्ना नाचकी जाल्ली आसा. तुमी म्युनिसिपल इलेक्शनाक आनी खंय परती नाचकी जाल्ली आसा तुमगेली. तुमी शॉर्टकट घेतात, कितें करतात आनी ताका लागून जेन्ना कोर्टान चॅलेंज जाता फाल्यां कोणी तरी तेन्ना तुमचेर सडसडीत थापट बसता ऑर यू हॅव टू रिट्रॅक्ट. तुमकां तें फाटीं घेवचें पडटा.
सो ही त्या वेळाचेर फाटी घेतना घडये काय वॉर्डांतल्या कावन्सिलर एस्पिरंटाचो हे जाता, तांकां त्रास जातात ऑर तांकां कॉन्टेस्ट करपाक मेळना. सरकार पक्षाक त्रास जाता कित्याक तेंगेले कितें केल्ली ते फाटी घेतली म्हणून. आज आमी 43,000 भुरग्यांच्या भवितव्याचो प्रश्न घेवन आयलात. सो वी कॅनॉट बी दॅट लिनियंट. वॉर्डाचें रिजर्वेशन न्ही, म्युनिसिपालिटीच्या वॉर्डाच्या रिजर्वेशना इतलो हो विशय लायटली घेवपाचो ना. This issue is very serious concerning 43,000 students. So we caution the government की if required हातूंत भितर तांणी ऑर्डिनन्स जाय जाल्यार काडचो आनी ह्या भुरग्याच्या फुडार सुगूर करचो. जे कॅन्सलेशन केल्या 10वीची आनी 12वीची परीक्षेची, ताका लिगल सेंटिटी कितें आसा, कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी कितें आसा हो प्रश्न आसा. 43,000 भुरग्यांक जी 10वीची 23,000 भुरग्यांक 10वीची आनी 20,000 भुरग्यांक 12वीची ज्यो सर्टिफिकेट्स मेळटल्यो त्यो सर्टिफिकेट्स लिगली व्हॅलिड आसतल्यो काय ना हो प्रश्न आमकां खूब व्हडलो दिसता. आनी आमकां हे गोंयच्या भुरग्याचो फुडाराक कांयच ताका त्रास जावपाक जायना. हाचे खातीर आमी मागतात की गोंयच्या गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवचे आनी इमिजिएट स्टेप्स घेवचे. तशें पळयल्यार एक्चुअली गोंयचे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंट हांचो हे एग्जामी कॅन्सल करपाक किंवा घेवपाक हातूंत कसलोच रोल ना. सीएमान येवन टीव्हीचेर अनाउन्समेंट केले किंवा ट्विटराचेर ट्वीट केले आसत, पूण एक्चुअली द गोवा बोर्ड इज एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड द गोवा बोर्ड हॅज टू टेक दिस डिसिजन्स. गोवा बोर्ड हॅज टू अनाउन्स दिस डिसिजन्स. त्या खातीर बोर्डाचे चेअरमॅनाचेर एक भयंकर मोठी जबाबदारी येता आसा की ताणें पळोवपाक जाय की ज्यो सर्टिफिकेट्स ताचो बोर्ड इश्यू करतले मुखार हे 10वीच्या भुरग्यांक आनी 12वीच्या भुरग्यांक, त्यो सर्टिफिकेट्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लायफ व्हॅलिड आसपाक जाय. आनी ह्यो व्हॅलिड आसपा खातीर ताका लिगल सपोर्ट, लिगल बॅकिंग जाय. आतां एक म्हत्वाचें हांगा हालींच एक घडलें म्हणटा तें गोवा युनिव्हर्सिटीन जेन्ना एग्जाम्स कॅन्सल केल्यो, पोस्टपोन केल्यो, जे कितें केल्यो ते करचे पयलीं ताणें एक स्पेशल ऑर्डिनन्स काडलो. आतां गोवा युनिव्हर्सिटीचे एक्टान अशी प्रोविजन आसा की युनिव्हर्सिटीचे एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलान ऑर्डिनन्सीस काडपा जाता टू एमेंड ऑल दीस टू रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स घेवपाच्यो ना कितें, ह्यो पावर्स एक्टा भितर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलान दिल्ली आसा. आनी ते प्रमाणे एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलान एक स्पेशल ऑर्डिनन्स काडलो relating to the conduct of academic programs during the COVID-19 pandemic, specific, so that जे कितें एक्शन्स ते घेतले पॅन्डेमिका खातीर ते सगळे लिगली व्हॅलिड जातले. आनी हो ऑर्डिनन्स जो काडला तो ताणी रिट्रोएक्टिव्ह म्हणजे ऑपरेशनल फ्रॉम 15 मार्च 2020 केला. सो 15 मार्च 2020 नंतर जे कितें डिसिजन्स युनिव्हर्सिटी घेता रिगार्डिंग एक्झामिनेशन्स आर ऑल लिगली व्हॅलिड, वेदर इट इज कॅन्सलेशन, पोस्टपोनमेंट ऑर रिव्हिजन ऑफ असेसमेंट म्हणजे इंटरनल एक्झाम्स वॉट एव्हर इट इज. आता अशी टायपचे कितें तरी गोवा बोर्डान करपा जाय आशिल्लें आनी करूं ना. तांकां दिसलें की कितें तरी एक सर्क्युलर काडलो, एक नोटिफिकेशन केलें म्हणजे जातलें, जायना, आमच्या मतान जायना आनी आमी जे लिगल एक्सपर्टाक कन्सल्ट केला तांच्या मतान जायना. गोवा बोर्डाची एक्टांतय असो कसलोच प्रोविजन ना की ज्यो एग्जाम्स घेवपा जाय म्हणून एक्टा बरयल्ली आसा ताजेर कितें रिव्हिजन करपाची गोवा बोर्डाचे खंयच्याच कावन्सिलाक पावर्स ना. सो उरता एकच उपाय म्हणटा तो हाजेर एक्ट एमेंड जावपा जाय. सो गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन एक्ट जो आसा 1975 तो एमेंड जावपा जाय. सध्या असेंब्ली सेशनान तो एमेंड जावपाक शकना म्हणून इमिजिएटली गोवा गव्हर्मेंटान मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली ऑर्डिनन्स प्रोमल्गेट करपाची गरज आसा. ती ऑर्डिनन्स गव्हर्नरा कडल्यान सायन करून घेवपाची गरज आसा आनी ताची मागीरच जे कितें पळय एक्शन ते घेतात रिगार्डिंग द एग्जाम्स, रिगार्डिंग कॅन्सलेशन, रिगार्डिंग रिव्हिजन ऑफ असेसमेंट मेथड मोडॅलिटीज, रिगार्डिंग इशुईंग सर्टिफिकेट्स, इवन सर्टिफिकेट्स ते इश्यू करतात ते लीगल जातले हे सगळे केले जाल्यारच. सो आमचो डिमांड आसा की इमिजिएट गोंयच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळपा खातीर मुख्यमंत्र्यान इमिजिएट एक्शन घेवन हो ऑर्डिनन्स प्रोमल्गेट करपाची गरज आसा. हो ऑर्डिनन्स जर प्रोमल्गेट जालो ना जाल्यार ह्या भुरग्याच्या फुडारा बद्दल आमी काय सांगता म्हणजे एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क उबो जालो. सो आमची मागणी आसा, आमी रिक्वेस्ट करतात पयलीं इव्हेंच्युअली आमकां डिमांड करची पडटली जर मिनिस्टरान सीएमान आयकलं ना जाल्यार
की हो ऑर्डिनन्स प्रोमल्गेट करपाचे स्टेप्स इमिजिएटली घेवचे आनी कितेंय शॉर्टकट ताणें सोदचे न्ही वीच वील पुट द फ्युचर ऑफ दीस स्टुडंट्स इन डेंजर. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.